transfer of land for the construction of the Vaingiri bypass road. गव्हर्नमेंटाचे वांगणी बायपास रोड खातीर ट्रान्सफर केला. ऑगस्ट 2022 सालान आम्ही एक प्रयत्न केल्लो की मये गांवची एक जमीन म्हणजे साश्टीवाडा टू वांयगिण्या ह्या गांवांतलो रस्तो जो आसा हो बायपास जावचो. म्हणजे जे गांव आसा ते एकदम कंजेस्टेड आसल्या कारणान साश्टीवाडा, सावंतवाडा आनी वांयगिणे हे सारके एकदम कंजेस्टेड रोड आसा म्हणून ट्रॅफिक कंजेशन भितर खूब जाता आनी हो रस्तो बायपास जावचो म्हणून आमी एक प्रयत्न केल्लो आनी त्या प्रयत्नाक यश येयल्लें आसा. आयज आमच्या गोंय सरकाराच्या कॅबिनेटान हे डिसिजन मान्य केल्लें आसा आनी एप्रूव जाल्लें आसा. हो जवळ जवळ 2 किलोमिटराचो अंतराचो रस्तो करपाक लागून सरकारी जमीन जी आसा ती PWDच्या खात्यान आयज ट्रान्सफर करपाक लागून कॅबिनेट डिसिजन जाल्लें आहा. त्यामुळे हांव ह्या डिसिजना बद्दल हांव गोंय सरकाराचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे तशेंच बाकीचे वांगडी मंत्र्यांचे सगळ्यांचे आभार मानता. तशेंच ज्या ऑफिसरांनी म्हणजे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे सेक्रेटरी किंवा बाकीचे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे अधिकारी ह्या सगळ्या अधिकाऱ्यांचे तशेंच होम डिपार्टमेंटाचे अधिकारी यांचे सगळ्यांचे हांव आभार मानता ज्यांच्यांनी आमचो हो प्रयत्न यशस्वी केल्लो आसा. 2022 पासून हो प्रयत्न हांव करपाक लागून यशस्वी ठरलो आनी आयज ही जमीन आमकां हस्तांतर जाली म्हणून हांव सगळ्यांचे आभार मानता. दुसरो विशय आसा तो जी आमची महामाया देवी आमच्या मयान जेन्ना भोंवता ही देवीचो जो कळस जो भोंवता तेन्ना जो वांयगण्या वचून तेन्ना वास्तव्य करता खेतोबाच्या देवळान आनी खेतोबाच्या देवळानसून मागीर तो परत जेन्ना मयान म्हणजे कुमारवाडा, साश्टीवाडा ह्या मार्गाचेर जेन्ना देंवता तेन्ना ही देवीचो रस्तो हो रानांतसून खाट्याकुटांसून आसतालो आनी जर हो रस्तो जालो जाल्यार हो देवा खातीर सुद्दां एक वरदान अशें ठरतलें. म्हणजे देवाच्या आशिर्वादान सगळ्या भावीक भक्तांक हो एक वरदान ठरतलो आनी त्यामुळे ह्या रस्त्याची जावप ही खूब गरज आसली आनी आयज ती फुलफील जाता आनी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या आशिर्वादान हो आमकां जो लँड आसा ती गव्हर्मेंट लँड आयज आमच्या PWD खात्याक मेळटा ही एक मोठी जमेची गोष्ट. केन्ना पर्यंत जातलो रस्तो? आता थोडोसो भाग आसा तो ती एरिया ती प्रायवेट एरिया आसा. ती प्रायवेट एरिया आहा ती आमचे वांयगणचे ग्रामस्थ एक 2-3 जाण ग्रामस्थ आहा त्यांच्या नांवार आसा. ती हस्तांतर करपाचो प्रोसेस ऑलरेडी सुरू जाल्लो आसा. ह्या 2-3 म्हयन्याच्या कालावधीत ही जमीन 500 मिटर लांबीची जमीन आसा ती जर हस्तांतर जाली जाल्यार आमी इमिजिएटली ह्या रस्त्याक काम करूं शकता. थँक्यू व्हेरी मच.